जेजूच्या काळजाचो तीर्स, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गायन घेऊया D25 पेज नंबर 61. Cristaच्या ओटल्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडीर म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगां म्हाका दादोस कर, नालोय म्हाका उदकान कडवडाच्या. तुला कालचा जेजूच्या, जातो आमचो मोग, 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 कतावीन कालचा अंकवार मरीच्या, जातो आमचे तारण. बोल्यान निंतुयेच्या कालचा जेजूच्या, कोर म्हजे कालीस तुझ्या काळजा सारखे. दुलोबा कालचा जेजूच्या, जाव तू आमचो मोग, 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 दुलोबा कालचा अंकवार मरियेच्या, जाव तू आमचे तारण. बोल्या आणि नेंटुवायच्या कालचा जेजूच्या, कोर म्हजे कालीस तुझ्या कालचा सारखे. तुला कालचा जेजूच्या, जातो आमचो मोग, 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 कतावीन कालचा अंकवार मरीच्या, जातो आमचे तारण. बोल्यान निंतुयेच्या कालचा जेजूच्या, कोर म्हजे कालीस तुझ्या काळजा सारखे. दुलोबा कालचा जेजूच्या, जाव तू आमचो मोग, 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 कतावीन कालचा अंकवार मरियेच्या, जाव तू आमचे तारण. बोल्या आणि नेंटुवायच्या कालचा जेजूच्या, कोर म्हजे कालीस तुझ्या कालचा सारखे. तुला कालचा जेजूच्या, जातो आमचो मोग, 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 कतावीन कालचा अंकवार मरीच्या, जातो आमचे तारण. पवित्र कालचा जेजूच्या, सुचले आमचे कोर, कतावीन कालचा मरीच्या, आमचे पासून पवित्र कालचा जेजूच्या, आमचे पाप धुता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
गायन घेऊया A14 पेज नंबर 7. A14. Mocia ugrasa cora, Gesù ci chiamano, Babatiano fure sora, Mispeto monitor coru, Iar mixe mopitor sota, Kayon koru misapete tachir saya langor pat kachiduk doru emochao grasa kora Jesu ciagnya manu pavatiano Mispeto monitor coru, Iar mixe vopitor sorta, Eucatiu iagayon coru, Misapete tachir saya, Lan borpat kanchiduk doru. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू कृपा आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी 7व्या नोवेनान आसा. भोव पवित्र काळजाक आमचो मान दिवपाक भोव पवित्र काळजा सवे आमची सगळी मागणी आमी उबारुया. भोव करून जे कोण बरी नात भोव करून आयच्या दिसाक मागुया आमी सगळ्या तरणाट्यां पासत. आयज लुईस गोन्जागा हाची परब मनयता आसतना तो तरणाट्यांचो आस्कारी पेट्रन सेंट ऑफ यूथ. तर सगळ्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया. तरणाट्यांचो फुडार बरो जावंक तरणाट्यांनी आपलें दायज सांबाळपाक सदांच मुखार रावंक आनी तरणाट्यांनी बरो रस्तो आसा तो धरून चुकीचो रस्तो सोडूंक सगळ्या तरणाट्यां पासत आयज खेरीत भाशेन आमी मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून हेरकुलान आनी पेरपेत्वा फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या 25व्या वर्साक देवाक दिनवासतात. देवान तांच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आग्नेलो लिओपाल्ड फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ऐश्वर्या ही वस्तुरी आपणा पासत मागूंक लायता. आपणाची सर्जरी बरे भाशेन जावपाक ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. सद्याक आमच्या भारतान जायते तरणाटे रस्त्यार आयिल्ले आसा. अग्निपथ अग्निवीर ह्यो स्किम्स ज्यो काडलेल्यो आसा डिफेन्सान ताचे बाबतींत हे आमच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक सांबाळ म्हूण मागुया. आनी सरकारान आपणाक जाय ते भाशेन न्हय आनी नाका जाल्ल्यो स्किमी न्हय पूण तरणाट्यांच्या बरेपणा पासत आनी लोकांच्या बरेपणा पासत पावतात तसल्योच स्किम्स काडपाक आमच्या सरकाराक फावो तितली बूद दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो तुमची मोतयां तुमी खेरीत भाशेन जेजू म्हणटा आयच्या दिसाक दुकरां फुड्यान उडोवची न्हय. मोतयां आमकां खेरीत म्हत्वाची भांगार तें कशें आमी बरें सांबाळटा. उशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरूंक भोव कठीण आनी आगोड
म्हणटच देवाचे वाटो आमकां भोव आगोड लागतात. जायते फावटी धवे आसा तें धवे म्हणूंक आमकां आगोड लागता. आमी जायते फावटी धवे आसा तें काळें करूंक आनी काळें म्हणूंक सदांच तयार आसता. आज जेजू आमकां म्हणटा, तुमी मोतयां सारकें तुमचें जिवीत जावचें, अदीक ओत्मीक जिवीत तुमचें वाडोवन वचें. हीच कृपा आमकां ह्या मिसान मागुया. आमी देवा सवे अदीक ल्हानविकायेन, देवा सवे अदीक ओत्मीक आमची वाड जावं आनी आमी देवाची पाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत मोतयां सारकीं दुसऱ्यांक दिसूं म्हूण आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. काळजांतन दूख दवरतल्या बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या खाकलूत कोर, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ताक आकलूत कोर, आमचे खातीर विनोती कोच्या. तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्या खाकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोद देण्याच्या दातारा, तुज्या आदारान बाग्योंत लुईसान निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताचे विणवणेन मानून घेवन ताचे निर्दोशी जिणेची आमी पाटलाव करूंक ना. तरी प्राचितान तुजेशी परतोवंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सेनेकेरबेन आसियाच्या राजान हेजेकियाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले. अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजिकियेकाक अशें सांगात, तुजो देव इस्रायलाच्या आसियाच्या राजाच्या हातांत पडचो ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. हे देवाक तुका फोटोवंक दिवं नाका. सगल्या देसांक आसियेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. ताचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिकियान निरोप्याच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजिकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, केरिबियेच्या सिंहासनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतले सगल्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवें सोर्ग आनी प्रितूम रोचल्याय. सर्वेस्परा, कान दिवून म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगोड आनी पळय. सेनेकेरबीच्या उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगल्या राष्ट्रांच्या आरसीएच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवाक
तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हातांचो वावर, लाकूड आनी फातर, आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण प्रितुमे वेल्यान सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना आझिसियेन आमोसाच्या पुतान हेजिकाक सांगूंक धाडलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरबीक आसिरेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलें. ताचेर आड सर्वेस्पोर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो कोत्ता, जेरुजाल्याची धूव तुज्या फाटल्यान तोकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो, सियोन दोंगरार रावतल्या वाटोवलोल्यांचो जोमो, दोलबरांचो सर्वेस्पोर आपली व्हड प्रेमशायेन हें सगलें कोत्तलो. देखून आसियेच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता, तो हे शारांत प्रवेश करचो ना, ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना, दाळ घेवन तो विरोध करचो ना, ताचे भोंवती आडो घालचो ना, आयला तेच वाटेन तो पत्ततलो, हे शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलों आनी सांबाळटलों. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसियेच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनेकेरबीक आसियेचो राजा पळून घारा गेलो आनी निनेवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, देव आपलें शार सदां काल राखता. जबाब, देव आपलें शार सदां काल रावता. सर्वेस्पोर कितलो व्हडतो आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोंगशी वयर काडून दाखयता आख्खे प्रितुमेचो आनंद. जबाब, देव आपलें शार सदां काल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, व्हडत्या राजाचें शार, हांगा ताचें निवासण खोट्या मदें, आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब, देव आपलें शार सदां काल राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगल्या मनशां मदें केदें व्हडतें नांव तुजें. तशेंच प्रितुमेचे शिमेक पावला किर्ती तुजी, नांव रूप तुजें. जबाब, देव आपलें शार सदां काल राखता. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्तात तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतली जिविताचो उजवाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमची सवे आसू. तुमचे शोभे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घडयेक ती पांयां तोडां मुसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात.
सुमूर्त आनी प्रवादी मुणगे हेच. अशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोट्टाणाक पावयता तो दारवंट रुंद आनी तो मारोग विस्कोड, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोड. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण खोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक शिव आसलो, एक वाघ आसलो. आमी जाणा शिव सगल्या रानाचो राजा. म्हणटकूच द लायन किरीत भाशेन आपल्या जिवितान तो सदांच ओगी. जेन्ना ताका कसलोय निर्णय दिवचो आसता तेन्ना तो निर्णय सारको दिता जनावरां मदें. म्हणटकूच अशेंच हांव इंग्लीश भाशेन मुद्दम सांगता. एक टायगर आनी डॉंकी ताचे सवय आयलो, आनी ओ गाडू आसा तो म्हणूंक लागलो, पळय शिवराजा, ओ वाघ आहा तो म्हणटा हे तोंड सगळेंच हिरवें. हांव म्हणटा तें तोंड हिरवें न्हय, तें सगळेंच म्हाका ब्लू ब्लू शें दिसता. म्हणटच तें तोंड ब्लू सगळें. वाघ आहा तो म्हणूंक लागलो, सायबा तूं जाणा बरे भाशेन तोंड हिरवें, द ग्रास इज ग्रीन. द डॉंकी स्टील इन्सिस्टेड, ना म्हणूंक लागलो, द ग्रास इज ब्लू. आनी हे वेळार ह्या लायन राजान म्हणलें, टायगर तुका आतां सोजा. जें गाडू सांगता तें तो आपल्या प्रमाणे सोत मानता. तुजें सारकें गाडवा. ताणें तुजें सारकें म्हणोंक ना, तूं तुज्या शांतीन उगी राव अशें गाडवाक ताणें म्हणलें, यू बी इन पीस. आनी ताणें टायगराक म्हणलें, आजतान 3 दीस तूं उलोवचो न्हय, कित्याक गाडू सांगता ताची तुवें भासाभास केली देखून आजतान ह्या रानांत 3 दीस पर्यंत तूं जेवचो न्हय. आनी गाडू गेले. द डॉंकी वेंट अवे. आनी ह्या टायगरान वचून ह्या लायनाक विचारलें, सायबा तुवें कित्याक म्हूण सोत आसा तें सांगूंक ना. आनी त्या वेळार त्या लायनान म्हणलें, तूं जाणाय तोंड सगळें हिरवें, तरी पुत्यान तुजी मोत आनी तुजें गिन्यान तूं त्या गाडवा सोशी धाडायताय. जेन्ना तुज्या मुखार एक उणोत आसा आनी तुवें तकली धाडावन धाडावन सांगलें हें सोत हें सोत, तें गाडव आयकूंक तयार ना. उदीक बरो तूं तुजे सृश्टीकूच पडून म्हणटलो आसलो, सगळें हिरवें हिरवें म्हाका दिसता जाल्यार हांव आनी कित्याक ताका सांगतलो, हांव आनी कित्याक प्रूव करूंक येतलो. इट वॉज बेटर दॅट यू हॅड केप्ट युअर माउथ शट. म्हाका लागून तुका सोजा दिता हांव, कित्याक पिश्यां सोशी आनी आपूण सोत जाणा तसल्या मनशां सोशी तूं गेलोय, जनावरां सोशी जी आपल्या दोळ्याक पानां बांदतात. सोत जाण जावनूय ती दोळ्यांक पानां बांदतात. बाबा भयणीनो, अशेंच कितें आज जेजू आयचे वेपारींनी सांगता आमकां. तो म्हणटा पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात. आमी जाणो इस्रायलाच्या लोकांक सुणें म्हणलें जाल्यार व्हड वखमान. आमकां तर आमी कसलीं उतरां म्हणलीं जाल्यार म्हणटले फादर आसात ते पाद्रे आसात ते आल्तारार रावन प्रवचन करतात आनी आमकां वखमान करतात. आल्ताराचो ते अदीक उपयोग आनी वापर करतात म्हणटली. बाबून आल्तारार रावन जायत्यो वस्तू आमी सांगूंक जातात ज्यो जेजून बऱ्यो सांगल्यो, तुमकां त्यो घडयेक इन्सूल कसो दिसतलो, तुमकां त्यो इन्सल्टींग लागतल्यो, जायते फावटी अकमान कशें दिसतले. पूण जेजून आमची काळजां अदीक आनी अदीक नितळ जावं, आमकां पवित्रपणां जिवंक असल्यो वस्तू सांगून दवरल्यात. म्हणटा सुणें म्हणटा तो. इस्रायल परजा जेन्ना आपल्याक सुणें म्हणीत जाल्यार आमकां एक अकमान कसो तो. आनी हें जेजू म्हणटा पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरां फुड्यांत उडोवं नाकात. जायते फावटी घडयेक आमी बरे आसा ती वस्त जायते फावटी भासाभास करता, नाका ते सुवातेर आमी भासाभास करता.
जे मनीस आपल्या दोळ्यांक पानां बांदून आसात, जे मनीस तोंडान भुसो मांडला ताणें म्हणजे गुड्डो मारला, तसल्या मनशां सगळें आमी उलय 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 करून बोबाड मारतात. ते मनीस उलोवंक तयार नात. कित्याक? ताणें आपले कान, आपले दोळे आनी आपलें तोंड सगळें बंद दवरलां. म्हणटच असल्या मनशा लागीं कितलोय तूं बाबा भयणीनो उदक घाल, कोडसो अमतो दवरलेलो आसा म्हणजे तो कोडसो भरचो ना. ते भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत. कितलेंय बरें आमी सांगीत तरी पोत्यान नाका आसलेल्या आंगातूय चिटपुटी म्हणटा पळय ते भाशेन मनीस उबे जातात. देवाची ते जाणवाय तांकां सांगतात तांचे सोशी ते वेतले. पवित्र सभा कितें सांगता तें नाका, पाद्री कितें सांगता तें आयकूंक आमकां गरज ना. आमी आमचेच व्हड. जशें बाबा भयण उदकाक आनी उज्याक पडोना, केन्नाच पडोना. रात आनी दीस तांकांय बाबा भयण तुज्यान बरोबर दवरूंक जायना. बाबा भयणो जेल आनी गरमी बरोबर आसोना. ते भाशेन देवाचें उतर आनी मनशाची जाणवाय बरोबर चलोना. कित्याक? देव आपले जाणवायेन आमचे सगळे मोतयां दवरता, पूण आमी ती दुकरां कशी ती मोतयां ओळखूंक नकत. हेंच जेसू म्हणटा. म्हणटच तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोव नाकात. तुमकां दुकरां म्हणिना हांव. फाल्यां म्हणटनी फादरान प्रवचनांत आमकां दुकरां म्हणलीं म्हणोंक जाता आल्तारांतान अशी म्हणटली ना. जेसू म्हणटा ही उतरां, तुमची मोतयां दुकरां फुड्यान डोंट थ्रो युअर पर्ल्स बिफोर स्वायन्स. जायते फावटी हें जाता बाबा भयणो. आमी भासाभास करूंक वेता कोण खंयच्या मनशा लागीं तांचो बेजो उक्तो ना. आमी समजता तांचे लागीं पयशे जाले, आमी समजता तांचे लागीं ग्रेसकाय जाली, आमी समजता तांचे लागीं एक व्हडलो बंगलो आसा. ते जाणवायेन व्हड ना. तुजी जाणवाय तुज्या उतरांतल्यान येता. कॅरेक्टर मेक्स अ मॅन. म्हणटच तुजें अस्तित्व कितें तें तुजे चालीन दिसती पडटा. तुजें पवित्रपण तूं जियेता तेन्ना दुसरो तुका उडकून घेता. आमच्या जिवितांत जेसू आमकां उदीक पवित्र जावंक आपयता. आमच्या जिवितांत जेसू ही ओत्मीक वाड आमची जावची म्हणून दिसपोटी बाबा भयण आपल्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां जागयता. तुमी सगळीं अशी दारवंटांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करात. सोंपेपण आमकां जाय सगळें. फादर काजार जावचीं आसात भुरगीं, कितें इजी वे ना. फादर भुरग्याक कोंबड्यो हांव दिवंक जाय, इजी वे ना आमकां. फादर क्रिसमसा जावचो ना, बेगीन जावचें ना. सगळें आमकां सोंपें उपाय जाय बाबा. उशीर कठीण आमकां नाका. जायते फावटी आमी इतले गूल जाता आमी रोखडेच कोणाचेय फाट लावदार जाता. कोणूय तो जावं, आमचे मदें तो फूट घालूं, आमकां तो दोशी करूं, आमकां सगळ्यांक माकडां कशी आमी नाचता ताचे फाटल्यान. आनी आमी मागीर म्हणटा सारको तो मनीस पाद्री आसात ते सारके न्हय. बाबा भयणीनो 13 वर्सांची शिकोवण आमी घेता. बेश्टी पोलकी शिकोवण न्हय ती. तुमकां ह्या आल्तारार रावन कितेंय सांगूंक जाय म्हणून ती शिकोवण आमी घेना. आमी कितेंय प्रवचन करूंक शकता बाबा भयण एकदां, पूण आमी तें करिना. कित्याक? एक जबाबदारी आसा आमच्या जिवितांत. देवाचें उतर तें बरे तरेन तुमकां मोडून ताची समजूणी दिवंक आमकां जबाबदारी आसा. समाजान वायट घडटा ताचे निशेध मारूंक आमकां जबाबदारी आसा. आमी बाबा भयणो आमचें जिवीत सारकें जियेना तेन्ना तुमकां बाबा भयणो खऱ्या मार्गार हाडूंक मार्गदर्शक कशें आमी उबे रावंक आमकां जबाबदारी आसा. पूण तुमी बाबा भयणीनो जायते फावटी आमचें पक्ष घेवंक तुमी उबी रावनात. तुमी म्हणटात आज फादरान सारकी दिली झुपाटी आमकां. ही उतरां तुमची. झुपाटी कसली? फादरान बरी समजोणी दिली देवाच्या उतराची, बरी देवाच्या उतराची मोडणी केली. आमकां आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक, आमच्या जिविताचेर नदर घालून अदीक आमचो मार्ग सरळ करूंक ताणें आमकां आदार दिलो. अशें कोण म्हणचो ना आवय आयज बरेंच पडलें आमकां. हें आमचें धोरण बाबा भयण. आमी आमच्या ओत्मीक जिवितांत
कितें वायट चलता ताची नदर मारूंक तयार ना. आमच्या समाजीक जिवितान तर आमी तुमचें लक्ष घाल्लें जाल्यार तुमी म्हणटा फादर पयस राव, पॉलिटिक्स तुका न्हू. भाऊ भयणो, खूंय जियेतात आमी? स्वर्गार? आमी खूंय पाताळांत आसाव? ना, आमी संवसारांत जियेता. म्हणटच एक यादनीक तो संवसारांत जियेता. संवसारांत वायट चलता तेन्ना आपलो ताळो उबारून तो तुमकां सांगतलोच, निशेध मारतलोच, वायट चलता ताचेर तुमकां प्रवचन करतलोच. तुमची मदलो यादनीक तो, तुमच्या घोराब्यांतल्यान तो आयलोलो मनीस वायट समाजान घडटा तेन्ना अशी दारवंट्यान तुमकां भितर सरूंक तो भाव भयण उलो मारतलो. आमच्या जिवितान जेन्ना वायट येता, वस्तू आमी सारक्यो करिनात तेन्ना आमकां यादनीक नाकात. कित्याक आमकां सगळें सोंपेपण जाय. आमी बेमर्यादीन जियेता तेन्ना तूं आमकां सांगिनाका फादर कितें बरें तें. आमचें जिवीत तशेंच जावं दी अशें आमी समजता. आशिसो आमकां म्हणटा, तुमी तुमची मोतयां दुकरां फुड्यान उडोवं नाकात, ओ तुमच्यो पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक दिनाकात. आतां आमकां सर करुया, आमी दुकरां, आमी सुणी जाल्या वो आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं जाल्यार. आमी जर देवाचीं भुरगीं जाल्यार देवाचें उतर अदीक आमचे कान, आमचे दोळे उगडून आमी ते अदीक आमच्या जिवितान लागू करतले. ना जाल्यार बाबा भयणीनो, त्याच सुण्या भाशेन आनी दुकरां भाशेन आमचें जिवीत आमी सदांच सारूंक वावुरतले. आमी तर अदीक आनी अदीक आमचें पवित्रपण वाडोवंक सोदतले जाल्यार बाबा भयणीनो, अशी दारवट्यान भितर सरूंक आमी प्रयत्न करतले. इस कृपा ह्याच जेजूच्या काळजा सगळे आमकां मागुया. कित्याक जेजूचें काळीज आमच्या उत्मीक जिविताक अदीक आनी अदीक उस्क्यान भरलेलें. जेजूचें काळीज आमकां अदीक आनी अदीक पवित्रपणान जिवंक आनी आमी सरळ मार्गांतल्यान चलूंक आवडयतलें काळीज. जेजूच्या काळजा सगळे आमकां कृपा मागुया. सायबा, पवित्रपणान आमकां जिवंक कृपा दी. अदीक सरळ मार्ग आमकां दाखय. तुज्या काळजा सारकी आमकां कर. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उठोर आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिना, सबाब सावली जिविताचो मोगान केले पेटोळेचो. बापा तुझे उतर माता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर माता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा समोर दिले जिवीत, ताच्या उतरार बांदून हाडून हेच पेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्कारांत फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काडयान सूर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काड्यांत तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 गांवघरांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासरी खोर्राचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या खुर्सानी पुनोची कोणपणा पोरवी तुवें आमकां सोडूय सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोळी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमृतान सर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजूची कयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येड्याक आमी बरोशें नत्रेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलती
सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन तांगडे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपुल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगला तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमच्या काळजांत रावून घे. आमच्या काळजांत रावून घे. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावून घे. आमच्या काळजांत रावून घे. पापाक कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे. आमच्या काळजांत रावून घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे. आमच्या काळजांत रावून घे. मनशा सोयबान नागो जालोय चाकरा रुपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाटाय. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे. आमच्या काळजांत रावून घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे. आमच्या काळजांत रावून घे. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा देवदूतांच्या खाणान
तुवें आमकां दादोशी केल्याय बागेंत लुईसाचे देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितेकाळी दिनवासूंक आमकां कुरपा दी आनी आमचे पातकीक सैमाचे आनी संवसारी वंदावणे मदें निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाची गोठाय निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पुदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया R26 पेज नंबर 190. R26. तुजो इतलो